retired police official welfare association of Goa. The association form करपाक to help the retired policemen who are now the senior citizen. मागीर to promote relations, म्हणजे त्यांच्या मदीं फ्रेंडली रिलेशन एकामेकाची वळख कशी उरपा जाय till the end. त्यांचो तो बंधुभाव आसलो पयलीं पासून तो तसोच उरपा जाय. मागीर त्यांचे रायट आसा काही टू डिफेंड देअर मोरल इकॉनॉमिक एंड सोशल इंटरेस्ट आहा ते डिफेंड करपाक जर कोण तेंचेर अन्याय करता जाल्यार त्यांचो आयडियल टायम आसा तो आमी कोणाक दुसऱ्या खातीर जर यूज जाता जाल्यार तेजो यूज करून घेवप बीइंग ते एक्सपिरियन्स आसल्या कारणान तेंचे टॅलंट्स गांवच्या भुरग्यां खातीर तेंच्यांनी यूज करपा खातीर तेंकां प्रमोट करप. तेंचे जर फायनान्शियली कितें प्रॉब्लेम आसा तेंचे म्हणजे फॉर एग्जाम्पल पेन्शन जावना जाल्यार ग्रॅज्युटी जावना इन टायम जाल्यार तेका हेल्प करप. तेंचे सगळे रिटायर्ड पुलीसमॅनाचे जे कोण आमचे मेंबर आसा नाजाल्यार मेंबर सुद्दां ना जाल्यार ते कोण आसा तेंचे हेल्थ रिकॉर्ड मेंटेन करप आनी हेल्थ कॅम्प ऑर्गनायज करप. रिटायर्ड पुलीसमॅनाचे रोस्टर हे करप मेंटेन करप सो दॅट खंयचे इंडस्ट्रीज नाजाल्यार आनी खंयचे हितून जर इन्स्टिट्युशनान जर तांकां तेंचें हें जाय तेंची सर्वीस जर जाय जाल्यार आमचे तेंच्या एसोसिएशनान तेंच्यांनी कॉन्टेक्ट केल्या नंतर आमी तांकां बरे एक्सपिरियन्स आनी टॅलंटेड फोर्स दिवंक शकता. हे आमचे मेन पर्पज एम्स ऑफ द एसोसिएशन. आनी आतां आमकां बाकीचे सिनियर ऑफिसरा कडल्यान बरो सपोर्ट मेळटा रिटायर्ड जाल्ले आतां सगळे ते हे करूंक सोदता जॉईन जावंक सोदता आनी कितेंय तर हेजे बाकीच्या स्टाफा खातीर हे करता कित्याक एकदां रिटायर जाता मागीर तुका कोण हे करिना रिस्पेक्ट दिना जाल्यार तेजी खूब डिफिकल्टी आसता त्यो सॉल्व तेज्यो जायना. सो एसोसिएशन आसल्या कारणान आमी तेज्या फाटल्यान उबे रावन आमी ते फॉलोअप करूंक शकता. ते वाळपय साकून फॉर एग्जाम्पल पणजे वचूंक शकना सो आमकां ते एसोसिएशनान तेंच्यांनी लेटर धाडी जाल्यार आमी ते फॉलोअप करूंक शकता कित्याक हांव आमी चडशे पणजेंत रावता सो आमी तेंचे ते बाकीचे फॉलोअप करूंक शकता.